प्रितीच्या भावां भयणीनो, ऑक्टोबराचो म्हयनो आंकवार मरेक भेटयल्लो म्हयनो आनी ह्या म्हयन्यांत तेर्साचें मागणें करून आमी तिची विनोवंती आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, समाजीक जिवितांत, पवित्र सभेच्या जिवितांत मागता. 3 परबो आमी केरीत भाशेन कोत्ता. मुख्य परब 7 तारखेर आनी तुमचे हे फेस्त 7 तारखेर, पूण मागीर 7 तारखे उपरांतलो आयतार येता त्या आयताराक समारंभात. आज 13 तारीख म्हण हांव तुमकां सांगतालो, आंकवार मरी फातिमा गांवांत दिश्टी पडलेलो तोय उगडास पवित्र सभा कोत्ता, आख्खो संवसार कोत्ता. बरेच भोर कालच्या दिसाक पिलार सायबिणीची परब आनी पिलारचो दोंगर फुडल्यान तुमच्या. पिलार सायबिणीची परब भोव आदली परब, 40व्या वर्सांतली परब, जेन्ना आंकवार मरी जिवीत आसली. बायग्योन जाकोब, जाची खबर आमी ह्या दुसऱ्या वाचपांत आयकल्या, म्हणजे सगल्याच्या दोरदूतांची नांवां आयकल्यात, ते मागणें कोत्तालेत आनी तांचे बराबर आंकवार मरी आसली. आनी मागीर शुभ वर्तमान आमी आयकलां, जेजू आपल्या बारांक सगल्यांक पाठयता शुभ वर्तमान पुरगट करूंक. तातूंत जाकोब एक म्हत्वाची सुवात घेता. जाकोब स्पायन्यांक पावलो शुभ वर्तमान पुरगटूंक, कित्याक जोडी मोडी सगले शिपडले आपोस्तल आनी तो स्पायन्यांक गेलो. आनी तूंय शुभ वर्तमान पुरगट्टा आसतना लोक बेरे कान कोत्तालो, निबोर काळीज आनी निबोर मानेचो आसलो. आमी ताका म्हणटा स्क्लेरोकार्डिया. स्क्लेरोसिस म्हणजे हार्डनेस ऑफ हार्ट. स्क्लेरोकार्डिया, हार्डनेस ऑफ हार्ट म्हणजे दारूण काळजाचो लोक, कोणाक आयकोन आसलो. जाकोब शुभ वर्तमान पुरगट कोत्ता कोत्ता कोण आयकोना. तो इतलो निराशी जालो की तूं एक नोद आसली, ते नोदीचे दोडयेर बसून तो देवाक शीण करूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो, कित्याक म्हाका हांगा धाडला. हो लोक बेरे कान कोतात, शुभ वर्तमानाची खबर आयकोनात. उदीक बरें हांवें गेल्यार हांगासरलो हांव पोड काडटा, म्हज्यान सोसूंक जायना, हे भाशेन व्हडल्यान तो त्या नोदीचे देगेर रावन मागणें करूंक लागलो. तुवें ताका सायबीण दिश्टी पडली. सायबीण माय आजून मरूंक नासली, हें तिचें पयलें दिसणें. ती जिवी आसली बायगोन शिवावांच्या घरा. आतां आमी थिंगा कॉन्स्टंटिनोपल म्हणटा थंयसर आसली ती. आनीक हांगासर स्पायन्यांक ओ फडफडटालो बायगोन जाकोब. ती ताका दिश्टी पडली आनी एका खांब्याचेर दिश्टी पडली. देखून पिलार सायबीण म्हणटा ताका. पिलार म्हळ्यार एक खांबो. खांब्याचेर दिश्टी पडली. 2 बोडवे तो खांबो धरून आसले, ताचेर दिश्टी पडली आनी ताका सांगलें, जाकोब भियेनाका, तुवें शुभ वर्तमान पोरगोटूंकूच जाय. शुभ वर्तमान पोरगोटले बगोर तुवें हांगासरलो वचूंक जायना, राव हांगा. सगली मदत हांव तुका दितोली. तुवें हें काम करूंकूच जाय, तुवें पोड काडूंक जायना, हांव तुजे बराबर आसतली. आनी अशें म्हणून ती नाच जाली. तो खांबो पिलर उरलो, ते आयज बळे कशे ते दवरून बायगोन जाकोबान थंय कोपेल बांदलें. आनी मागीर थंयसर जे भाशेन ताका दिश्टी पडलेली, हें सारागोजा स्पायन्यांत ताका दिश्टी पडलेली, ते भाशेन ताणें ती चितारूंक लायली आनी थंय तिका दवरली. आतां मागीर तें व्हडलें कातेद्राल केलां. आनी थंय स्पायन्यांत तावन ज्या लोकांक जाकोब भियेतालो शुभ वर्तमान पुरगटूंक, थंय आंकवार मरेचे मजतीन, आंकवार मरेच्या दिरान आनी बोडान ताणें तें पुरगटलें. आनी थंय सरले मिशनार स्पायन्यांचे सगल्याक पावले. तातूंतलो एक म्हळ्यार सान फ्रांसीस शावेर, जो गोंयांत पावलो शुभ वर्तमान घेवन. जे शुभ वर्तमान बायग्योत आंकवार मरेचे मजतीन आनी बोडान जाकोबान
पुरगूट केले त्या शुभ वर्तमानाचे साक्षी उपरांत जायती वर्सां उपरांत ते शुभ वर्तमान घेवन सान फ्रांसिस्क साश्टींत आयलो हांगा बायगोन दुमिंग गुजमान ताची माज हांगा आहा बायगोन दुमिंग गुजमान डोमेनिकान पाद्री ह्यो सगल्यो 30 वाडच्यो इगोर्ज्यो 30 वाडे व 30 गांव देखून 30 वाडी म्हणटात बार्देस 12 गांव साश्टी 60 गांव ते पासत बार्देसांत फ्रांसिस्कान पाद्री आयले तांणी शुभ वर्तमानांची पुरगुटणी केली चडशे फ्रांसिस्कान पाद्री सगळ्या संवसाराक पावले हांगा इलियासान तिसवाडेन डोमेनिकान पाद्र्यान तांचो मुखेली म्हळ्यार दुमिंग गुजमान तो मुखेली ताणें ती संस्था स्थापली आनी ताचे पाद्री हांगा आयले आनी देखून तिसवाड्यान आंकवार मरेचे देवसांव अदी करून तेरसाचे देवसांव एकदम कडक आहा एरा आमच्या साश्टींतूय आहा पूण हांगा चड आहा कित्याक सगल्यो इगोर्जो जरूय वेगवेगळ्या आस्काऱ्याक भेटयल्यो हांव सुरवातेक सांगतालो ते भाशेन पूण हांगा आस्काऱ्याची परब विसरून लोक आंकवार मरेची रुजाय सायबिणीची परब व्हडल्या दोबाज्यान कोत्ता आनी मागीर आमचे साश्टीन जेजुईत सान फ्रांसीस थंय आयलो पूण हांगा डोमेनिकान पाद्री बार्देसांत फ्रांसिस्कान पाद्री आनी ही गोर्ज डोमेनिकान पाद्रीनी तांकां एक चित्र आहा तुमच्या हांगासर आहा तें चित्र तुवें आंकवार मरी रुजाय सायबीण डोमेनीक गुजमाना कडेन तेरसाचें कोण दिता आनी दुसरे वाटेन कातारीन आहा तिचेय कडेन दिता तांकां दोगांयकूय ताणें धाडली हे मागणें कोर आनी आख्खें शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराक पावोवन दी आनी रुजाय सायबीण केन्ना फामाद जाली 7 तारखेर ओतुंबराचे 1571 वर्साक जुंय युरोपाक एक व्हडले पेरीग आसलें तुर्कियाचे हे मोयर आक्रमण करूंक आयले युरोपाक आनी आख्ख्या संवसाराक युरोपान चिंतले आंकवार मरी कुलो मारूंक आनी ताणें तेरसाचें कोंत हातांत घेवन आंकवार मरी कुलो मारलो तिणें जैत मेळोवन घेतलें युरोपाक सगळ्या क्रिस्तांव न्हू जाल्यार युरोप क्रिस्तांव जावपाचो न्हय युरोप सगळो पाड घालपाचो जाल्लो आनी पाप साहेबान पियूस 5व्या पाप साहेबान म्हणलें हे जैत आंकवार मरी कोण ती जैताची सायबीण हांव लेडी ऑफ विक्ट्री म्हणटाले तिका जैत दितोली सायबीण हें लेपांतो ग्रीक हांगासर ग्रीसाक जालें आनीक जैत कशें आयलें तेरसाचें कोंत हातांत घेवन मागलें देखून जैत आयलें आनी पाप साहेब पियूस 5व्यान म्हणलें ए परब आमी रुजाय सायबिणीची करुया आनी मागीर ही परब रुजाय सायबिणीची जाली आनी तेच नातावन हे रुजाय सायबिणीचें देवसांव कडक जालें ताच्या उपरांत 80 वर्सां उपरांत हे डोमेनिकान मिशनरी हांगा आयले तुमचे इगोजेक 370 वर्सां भरतात पूण 80 वर्सां उपरांत सायबिणीन रुजाय सायबिणीन जैत दिल्या उपरांत हांगा चड तेंप न्हय तो हांगा आयले फ्रेश आसलोली खबर आनी डोमिनिकनाक दिसलें ही आंकवार मरी जैत हाडटा ही आंकवार मरी उदेशी शुभ वर्तमानाचो प्रचार जाता आनी देखूनच ताणें चिंतलें ह्या आख्ख्या तिसवाड्यांत इगोर्जांनी सगळे इगोर्जांनी पात्रोण कोणूय जावं रुजाय सायबिणीची भोक्ती करूं ही इगोर्ज तुमची पात्रोण ही इगोर्ज मागीर कारां जालें रुजाय सायबिणीक भेटयली इगोर्ज हांगासर हें देवसांव सुरू जालें तिसवाडेन अदीक करून आनी हे सगळे इगोर्जांनी रुजाय सायबिणीची परब व्हडल्या प्रमाणांत जाता आस्काऱ्याची लेगून तितली न्हय हें कित्याक हे डोमेनिकान पाद्रीनी हें देवसांव हाडलें शिव वर्तमानाची पुरगोटणी रुजाय सायबिणी उदेशी आनी तेरसाचें कोंत वापरून जालें पयले सुवातेर हांवें तुमकां सांगलां ते भाशेन स्पायनाक बायगोन जाकोबाक शुभ वर्तमान पुरगोटूंक तिणें नेट दिलो
आनी ह्या नेटान बायगोन जाकोबान शुभ वर्तमान पुरगुटले ते आख्ख्या संवसाराक स्पेनिश पाद्री सगळ्याक ते घेवन गेले, शुभ वर्तमान घेवन गेले. ते पासून आमकां पयली वस म्हळ्यार आंकवार मुरीच सांगता, शुभ वर्तमान पुरगोटात, थांबो नाकात, वेळार आनी वेळा भायर पुरगोटात. दुसरे सुवातेर जेन्ना आंकवार मरीक देवान विचून काडली, आपल्या पुताची माय जावंक तिणें शुभ वर्तमानूच आपल्या कुसव्यान घेतलें. बायगोंत आगुस्तीन बरें सांगता, तो म्हणटा आंकवार मरेन जेजूक आपल्या कुसव्यान संभोवच्या आदीं तिका काळजांत संभयलो आनी काळजांतलो जेजू कुसव्यांत रिगलो. तो जेजू म्हळ्यार शुभ वर्तमान. जेजू कोण? जेजू देवाचें शुभ वर्तमान आमकां. आनी देखूनच सायबीण माय काना गांवांत सांगता, तो सांगीत तें करात, तोच तें शुभ वर्तमान. हें शुभ वर्तमान तिच्या कुसव्यांत संभोवलें आनी हें शुभ वर्तमान तिणें संवसाराक दिलें. आनी ह्या शुभ वर्तमाना उदेशी आख्खो संवसार एके भाशेन जेजूक ओळखूंक पावलो. आख्ख्या संवसाराक हें शुभ वर्तमान पावलें, तो सांगीत तें करात. आनी आमकां दुसऱ्या वाचपांत आयज मेवता, ह्या 12 बराबर आंकवार मरी आसली, ते जोडी मोडी वेच्या आदीं ती आसली आनी तिणें मागलें. जो पवित्र आत्मो तिचेर पयलो देंवलो आनी शुभ वर्तमान तिच्या कुसव्यांत रिगोयले, तोच पवित्र आत्मो परत तिच्या वांगडाक ह्या आपोस्तां बराबर देंवलो आनी ताका घोटायेन बोल्ले, कित्याक ते भियेल्ले. जाकोब भियेल्लो आनी हेरूय भियेल्ले, भिरांतीन ते भितर आसले. तुवें पवित्र आत्मो आंकवार मरेचे विणवणेन तांचेर देंवता आनी शुभ वर्तमानाचे पुरगोटणार कशें तांकां सगळ्याक पावयता. तिसरे सुवातेर जुंय जुंय आंकवार मरेचें दर्शन जालां, तिचें दिसणें जालां, तुय सायबीण मायन ही शुभ वर्तमानाची खबर दिल्या. जावं त्या भुरग्यांक, जावं लुर्दीस शारांत बेर्नादेताक, जावं फातिमा शारांत हे तेगाय भुरग्यांक जी खबर दिल्या ती शुभ वर्तमानाची. सगळ्याक वचात आनी शुभ वर्तमान पुरगोटात. कितें तें शुभ वर्तमान? पिराचीत करात, मागणें करात, दणवण करात, हेंच तें शुभ वर्तमान. पयले जेजून सुरवातेकूच म्हणलें, पिराचीत करात, देवाचें राज लागीं पावलां. अशें म्हणून शुभ वर्तमानाची पुरगोटणी जेजून सुरू केली. आनी हाका लागून ह्या भुरग्यां उदेशी शुभ वर्तमान पुरगोट जालें. आख्ख्या संवसारार शिंपडलेलो लोक जावं फातिमांत वेता, जावं लूड शारांत वेता आनी आतां मेजगुरीक वेता. जुंय जुंय सायबीण दिश्टी पडल्या थंय तो लोक, आमचो भारताचो लोक सगळो वालायकणी वेता. इतले आख्खे भारत थंय वेता आनी आमचे गोंयकार व्हडा प्रमाणान थंय वेतात. जुंय जुंय ती दिश्टी पडल्या थंय तावन शुभ वर्तमानाची पोरगोटणी जाल्या. आनी ही शुभ वर्तमानाची पोरगोटणी आमकांच न्हय, दुसऱ्याय लोकांक, दुसऱ्या धर्माचो लोक तिका मानता. आमचे मोयर भाव तिका एकदम मानतात. इजिप्ताक ती एका मोयराक दिश्टी पडली, इगोर्जेचे वयर तेंगशेर दिश्टी पडली, धवी न्हेसतली आनी धव्या उजवाडान दिश्टी पडली, ताका दिश्टी पडली ती मेकानीक तो. आनी ताणें तिची खबर सगळ्याक सांगली. हें शुभ वर्तमान तिचे उदेशी दुसऱ्या धर्माच्या मनशां उदेशी लेगून सगळ्याक शिंपडलें. आजून पासून आमचो हिंदू लोक तिका एकदम मानता आनी तिची खबर सगळ्याक सांगता. हेंच तें शुभ वर्तमान पुरगोट जावप. आनी चवथे सुवातेर शुभ वर्तमान तेर्साच्या मागण्या उदेशी जालें. तेर्साचें मागणें ओद्दे मागणें पवित्र पुस्तकांतलें, ओद्दे मागणें इगोर्जेचे परंपरेंतलें, द रिटन वर्ड ऑफ गॉड एंड द ओरल ट्रेडिशन ऑफ द चर्च. दोनूय म्हणून आमकां देई वेरबूम हो डॉक्युमेंट वातिकान दुसरे 20 सांगता. देवाचें उतर बरयल्लें मेवता कवड्यांचेर, पुस्तकांत आयल्यात पूण त्या काळार कवड्यांचेर बरयल्लें मेवलें. आनी देवाचें उतर हे परंपरेन ओरल ट्रेडिशन ऑफ द चर्च तातूंतल्यानूय. आनी ते पासून ही नामानमुरेचे मागणें आनी आमच्या बापाचें आनी मोहिमा बापाचें हातून पवित्र पुस्तकांतलें आहा आनी पुरीम सभेचे पवित्र सभेचे
परंपरेंतले आहा. नमान मरी बोडव्याची उतरां गाब्रियल बोडव्याची उतरां आंकवार मरीक आनी एलिझाबेथीची उतरां बराबर आहात आनी मागीर आमी बायगेवन ती मरे म्हणटा ते पवित्र सभेचे मागणे. हे भाशेन आख्खी परंपरा आनी देवाचें शुभ वर्तमान ह्या तेर्सांत मेवता. तितलेंच न्हय, हे आदी 15 मिस्तेर आतां पाप साहेब जोन पावल दुसऱ्यान 20 केल्यात. ते 20 मिस्तेर म्हळ्यार जेजूचें जिवीत आनी आंकवार मरीचें जिवीत शुभ वर्तमानांतलें तें. आनी ते पासत जितलेय पावटी आमी तेर्साचें कोण दोत्ता आमच्या हातांत तो बायबल. कित्याक 150 नमान मऱ्यो कुणायता 150 स्तोत्रां जी नेणार मोठवाशी भितर सरले मोठान तांकां वाचूंक बरोवंक येनासलें. कितें करतले 150 स्तोत्रां एका सातोळ्या मदें तेणी करूंकूच जाय आसलें. आमी पाद्री ही स्तोत्रां सकाळची दोनपारची सांजेची आनी रातची करता. 150 ही स्तोत्रां जावंक जाय. ही 150 स्तोत्रां ह्या नेणार मोठवाशांक कशें दितले तांचे कडेन तेर्स दिलो. ताका सांगलें ह्यो 150 नमान मरी म्हणटात तेन्ना तुमी स्तोत्रां म्हणटात आनी ते मिस्तेर म्हणटा आसतना आख्खे शुभ वर्तमानाचें जिवीत ते तुमी मनांत हाडटात. ते पासत देवूय शुभ वर्तमानाची परगटणी. मिस्योनारूच शुभ वर्तमान परगटिनात. आमी आमच्या हातांत तेर्साचें गोंद घेवन आमी हे मागणें शुभ वर्तमानाचें मागणें आमी म्हणटा आनी ओ आमचो बाबार्थ सगल्याक फांकारता. आमची शामाय आमकां म्हणटाली आमी भुरगीं आसतना राष्ट्राचें मोन बदलणें जावचे पासत आमी तेच करुया म्हणटाली ती. म्हणजे राष्ट्रांत ते कम्युनिस्ट आनी इगोर्ज मातेचेर कोण त्या काळार फातिमा साहेबीन दिश्टी पडली तेन्ना तिणें मागलें तें. आनी आमच्यो शामायो आमकां सांगताल्यो माग राष्ट्राचें. आमी नको हांगा राष्ट्र म्हळ्यार कितें तें राष्ट्राचें कन्वर्शन जावपाक मोन बदलणें जावपाक आनी त्या मागण्या उद्देशी राष्ट्राचें कन्वर्शन जालें. हेंच तें शुभ वर्तमान जें सगल्याक पावता साद्या ह्या तेर्साच्या मागण्या उद्देशी. केन्ना आमी चिंतलां काय आमी शुभ वर्तमानाचें पुरगोटणार म्हूण आमी शुभ वर्तमान पुरगोटतात म्हूण आनी आंकवार मरी नो म्हणो जाला. ते पासो हो बरो विशय तुमी घेतला. तो शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसाराक पुरगोटूंक आंकवार मरी आमकां न म्हणो सगळीच वाटेन ती जावन आसा न म्हणो. ते पासत जायते जाण म्हणटात आमी तें बिस्तें म्हणटा आमच्या मनांत कांय ना. मनांत कितें घडोवंक जाय ते मिस्तेर आहात ते घडोवंक जाय. जेन्ना हांव नमान मरी म्हणटा तो मिस्तेर जो म्हज्या दोळ्या मुखार घातला सुरू करता सो नमान मरी तो मिस्तेर हांव नियाळटा. आनीक तें म्हणलें म्हणटूच हांव कितें करता जागो पवित्र करता वेळ पवित्र करता शुभ वर्तमान परगट करता. कित्याक ह्या म्हज्या मागण्या उद्देशी शुभ वर्तमानाची परगटणी मुजरत जाता सगळ्याक जाता. आनी ते पासत आंकवार मरी पोदवेदार रुजाय साहेबीन पोदवेदार जोईत हाडटा आमकां शुभ वर्तमान सगल्याक परगटूंक जोईत हाडटा. आमी आमच्या घरांनी कशें तें परगटतले हांव शुभ वर्तमान आमी परगटतले हांव आमच्या बऱ्या देखी उद्देशी बऱ्या उतरा उद्देशी बऱ्या कोरण्या उद्देशी आमी परगटतले हांव. एक बरें उतर हांव तो दिता म्हज्या बाबाक म्हज्या भयणीक म्हज्या मांयक म्हज्या पायक म्हज्या सासूपायक सासूमायक म्हजे सुनेक म्हजे नोंडेक आनी उनेक. तेन्ना हांव शुभ वर्तमान परगटता. तेन्ना हांव बरी खबर जेजूची तांकां दिता. जेन्ना आमच्या गोंयांत इतलें वायट चलता इतलें उद्रुश्ट गोंयांत आयलां चळवळ जातात सगल्याक. कित्याक आमची भाटां बेसां कबार जालीं आमचें गोंय कबार जालें आमचे दोंगर कापले आमच्यो नदी भरून हाडल्यो आमची शेतां भरून हाडलीं रूख कापून उडयले. हें सगळें वातावरण बदल्लां. हाचे वयर जोईत कोण दितलो हीच ती आंकवार मरी दितली. ह्या मागण्या उद्देशी हें जोईत आमच्यान मेळोवन घेवं येता. फौजेचेर तरी तिणें जोईत हाडलें. हे देंवथार जो लागला आमच्या गोंयांत आनी सगळें पाड घालता हें वाटावंक
तिकाच आमी उलो मारूंक जाय हे तेर्साचे मागणे पोत्तून पोत्तून आमी करूंकूच जाय आनी हे मागणे करून आमी हे जोईत मेळून घेवतले व्हडले व्हडले सांग आनी व्हडले व्हडले विधेयीचे मनीस मागणे करतले आमी पयल्या वाचपांत आयकलां जाणवाईच्या पुस्तकांतल्या सालमोन राजा म्हणटा म्हाका बरी भलायकी नाका पूण जाणवाय जाय म्हाका गिरेस्तकाय नाका म्हाका जाणवा जाय ती आसली जाल्यार हांव श्रीमंत म्हाका सगळें आसतलें हे जाणवायेन जिवंक म्हाका आदार दी लुई पाश्चर जाणें पाश्चरायझेशन डिस्कवर केला फ्रांसाचो तो ताची खबर तुमचे मुखार घालूंक बरें दिसता तो फ्रांसाक पारिजाक ताका आपयलो एक लेक्चर दिवंक पाश्चरायझेशन आनी तो वचूंक भायर सरलो जायतीं तरणाटीं आख्ख्या फ्रांसाची गाडयेंत बसून पॅरिसाक वचूंक गेलीं आनी पॅरिसाक वता आसतना थंयचो तेमी एक पयलो एक दादलो आहा बसून आपले तेर्साचें कोंत काडून तो रोजार कोत्ता ही सगळीं तरणाटीं एकठांय जालीं आनी ताचीं फकाणां केलीं आरे आतां जाणवाय आयल्या विद्या आयल्या तूं हेंच भायर मार हें कितें कोत्ताय हें उपकारू ना हो आधुनीक संवसार जाला आनी हें तें तूं हातयार घेवन आहाय तें भायर उडय तेचेर कांय ना आतां सगलें आहा गिन्यानाचेर सगलें आहा जाणवायेचेर ही जाणवाय आमकां वयर वयर पावयता तो बाळ आपलो तेर्स करीत गेलो आनी मागीर ह्या हॉलांत जेन्ना हें लेक्चर सुरू जाता सगलीं तरणाटीं गेलीं ओ जो तेर्स कोत्तालो तो दादलो तूंय लेक्चर दिवंक उबो रावलो लुई पाश्चर तेर्साचें कोंत घेवन आनी जायते जाणार म्हणटात कॅथलीक सायंटिस्ट म्हणटात देव नासलो जाल्यार हांव ही डिस्कवरी करूंक पावचो नासलो म्हाका जेन्ना म्हजें गिन्यान थांबतालें आनी म्हजें गिन्यान फुडें वचूंक शक्यताय नासली बंद सगलें जायना डिस्कवरी करूंक जायना that time I went on my knees to pray to God and he enlightened me लुई पाश्चर तेर्साचें कोंत करून ताणें पाश्चरायझेशन डिस्कवर केलें आनी देखूनच ही जाणवाय हें जोय तीच आमकां दिता आनी तिणें आमकां दिलोलें रोजराचें कोंत घेवन आमी कोत्ता तेन्ना कसलेंय वायट कसलेय तरेचें वायट तुज्या घराब्यांत येवं तुज्या खासगी जिवितांत येवं समाजांत येवं ते मागणेक हातयार घे आनी कर आनी पळय तुका जोयत मेळटा वो ना आनी हे उद्देशी तूं शुभ वर्तमानाची परगोटणी कोताय शुभ वर्तमान म्हळ्यार बरी खबर आमच्या गोंयांत इतलें वायट आयलां बरी खबर तरी आमी परगोडटल्यो हेंच तें शुभ वर्तमानाचे हातयार घेवन आमी कोत्तल्यो आनी हे बाबतींत तिका आमचो नमणो घेता ही तुमची आस्कारी ती तुमकां अदीक लागीं आसतली आजून पासून तुमचे हिरवे हिरवे दोंगर आनी हिरवी हिरवी झाडां आनी हिरवी हिरवी शेतां हांगातान बरी दिसतात जिवाक लागून दादोसपण भोगता ओ तुमचो गांव हिरवो हिरवो गांव झाडां पेडांनी शेतां भाटांनी भरलेलो तो तसोच दवरूंक तिका उलो मारात तीच सांबाळटली जे भाशेन ही तुमची गरज ही बारायली गरज आनी हांगा कोण येन आसलो ती सांबाळल्या तिचीच वेणूक लागून ह्या तुमच्या पादविकारान ताचें नांव विक्टोरिया सरनेम विक्टरी ताणें एकेरीत भाशेन तुमची इगोर्जेक जोडून घेतल्या ही बरी केल्या इगोर्ज तुमची जोईताची सायबीण जोईत मेळून घेतला खंयची भाशेन ती आमकां जोईत मेळून घेता तें आमी नको आमी जागी आसूं न्हिदलोलीं आसूं सायबीण माय रुजाई सायबीण माय आमकां जोईत मेळून घे ते पासून तिच्या तेर्साचें कोंत आमी पाकटांत घालून वता बोळसांत घालून वता गोड्यांत घालता हाताक बोटाक घालता आमची मास्कोत कशी घालता तिचें आसणें आमी मागता तिची पदवी आमी मागता आनी हेच भाशेन आमी शुभ वर्तमानाची पोरगोटणारां जाता आमच्या गोंयांत तरी कोंत कोण पळयता जाल्यार हो क्रिस्तांव ही भाशेन शुभ वर्तमानाची परगोटणी जाता क्रिस्तांवांक आजून मान आहा
आनी हे भाशेन शुभ वर्तमान म्हणूनच न्हय तें भायल्यान दाखोवन लेगून आमी शुभ वर्तमानाची परगोटणार जाता तिका आमचो नमणो घेवया आनी तिका आमचो नमणो घेवन आमी फुडें तांच मारया शुभ वर्तमान जेणें आपल्या कुसव्यांत हाडलें तें शुभ वर्तमान आतां उतरांच्या रुपान परगोट जालां तें उंड्याच्या रुपान हांगा येतलें तेच त्या शुभ वर्तमानांतलो जेजू तो आमचे भितर येतलो आपली माये सुरशी आमकां ओंत्तलो आनी मागण्यांतल्यान ही बरी खबर सगल्याक परगटूंक आमकां आदार दितलो हेंच तेणें आमी त्याच जेजू कडल्यान जो थोड्याच वेळांनी आल्तारार येतलो ताचे कडल्यान मागून घेवया